Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco, and Purur. Book your seat today. Limited seats available. ॲक्च्युली हे पळय इतली पीक काडटा आमी हसाणो घालता भेणे कमी घालता पण वाली म्हणून घालतात. वाली हे आमचे जवळ जवळ नांगरून आमी घालतात आणि ताका मुनात कांयच घालप ना. इवन सारें ना, खत ना, इवन गोबाटे सुद्दां फक्त पावसांत जे गोबाटे शेतां घालतात तितले ते गोबाट्याचेरूच एक गोबाटे आनी विदावट हें साऱ्या शिवाय पाणया शिवाय हे वाली आतां लागता. जवळ जवळ मी हे आतां दिसाक तुमी ते 700-800 दिसाक दिता एक म्हयनो सारके तरी दिता आनी हे सुके आता कमीत कमी 4-5 हजाराचे सुकयता आमी आनी ते दिता. जवळ जवळ 10-12-15 हजाराचे हांव इतलेच ह्या कुडक्याक 10-12 हजार पीक घेता आनी हे वाली जे लागतात पळय हे वाली आनी भाजी तेजी इतली गोड विदावट सारें ना. फक्त पावसान आमी गोबाटे घालतात ते गोबाट्याचेरच जावप कोलसणचे अजिबात ना. म्हाका खूब जाणां विचारले यार तूं करता कितें येयले ते पळोवपाक खूब जाण एग्रिकल्चर जो एकटेलो की मातशें एक मोरीक जाता ताका जो वखद घातले पण ते जायना. एग्रिकल्चर जो एकटो पळोवन दिला तेंच्यांनी सांगले हे कितें करताय कशें करताय ताका हाडून दाखयल्या. पयलीं सुरवातीक एक व्हिडिओ घातलेलो हांवें सारें बेस्ट जाता हेच्या वचून कोणी हांवें आनी दोन दिवस सांगलें पण ते कितें ती साडी अशी वलसड नासता हे साडीचेर एक वलसड. आतां हांवें एकटे दोन दाखयल्यात ते म्हणले अरे बेस्ट न्हू तुजें कांयच ना पण शिकच्या शिवाय पाणी आमकां भाजी खावंक मेळटा आमकां. तो तेर एक पळोवंक शकता हे वयर इतली वाली पाणया शिवाय हे इतले ऊस म्हाजे कितें ऊस ते काडूंक मेळना आमी ते सुकयतात. हे वाली तुमकां हेच्यावरून दिसतलें की कितले लागता आनी कितले लागता. जवळ जवळ 1.5 म्हयनो सारके मार्च एप्रील सारके आमकां मेळटा. मार्च कंप्लीट म्हयनो आनी एप्रील अजून तरी ते इतलो वच सुद्दां आहा ते ठिकाण अजून लागतात ते. आतां आमचे गोंयच्या हेतूर आनी आमच्या ऑल इंडिया आत्मनिर्भर भारत अशें हे म्हणटात मोदी आमचो की अशें पिकोवंक जाय तशें पिकोवंक जाय एग्रिकल्चर सगळें सांगतात. एक्चुली निमत आमी आतां पिकयतात पळय ते कोण पळयना एग्रिकल्चरान एक्चुली येवन पळोवंक जाय आत्मनिर्भर भारत चलला अशें करूंक जाय पळय. आतां हे म्हाजी वाली हांव विदावट पाणी विदावट सारें कितेंच ना पण हे वाली आतां हांवें जवळ जवळ हे आतां एक फावट हे तिसरे फावट एक पाटलो काडलो हे आतां सुकयतलो आनी वालींक रेट कितें आहा ते हसाणे 300-400 350 जाल्यार हेचे 400 घेवन व्हरतात म्हाजेर. आतांच लोकांनी जवळ जवळ 2-2 किलो सांगले हांव बाजारांत केन्नाच घालना.